एडीआय येवपाचें कारण एक काणकोणच्या तालुक्यांतले एडीआय सेंटर हांगा सगळे जे प्रायमरी स्कुलां आसात तेंचे टिचरीचे जे सगळे कितें आसा पळय व्यवहार तो सांगल शिक्षण विभाग अधिकारी हांगा आसता. आज आमी हांगा ती भुरग्यां पळयतात. एक गांवकरी प्रायमरी स्कूल आसा जित्यावाडी, त्या स्कुलाची भुरगीं ते पेरंट्स आनी गांवचे लोक ह्या जे प्रायमरी स्कुला जित्यावाडीचे ह्या टिचरीचे तरफापरकी बदली जाल्ली आसा. ही व्हडलें कारण म्हळ्यार फाटले म्हयन्याक आर्ट एंड कल्चरान एक थंय प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आनी त्या कल्चरल प्रोग्रामाक म्हळ्यार ती जो स्टेज जी आसली त्या स्टेजीर ह्या प्रायमरी स्कुलाचे जे पायप्स आसले जे स्टेज बांदली ती त्या ह्या आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी त्या कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टरान इव्हेंट मॅनेजमेंटान ते कट केले. ते कट केल्यान तेमी ते परत सारकें जोडलां. म्हणटकीर तेणी तो रिपोर्ट त्या टिचरीन आपल्या ह्या एडीआय ऑफिसांक दिलो. एक एडीआय ऑफिसान रिपोर्ट दिलो म्हण ताका आमच्या थळाव्या आमदारान आनी हांचो आर्ट एंड कल्चराचो स्पोर्ट्साचो मंत्री तडफाफट कांय फाटले पडले इन्क्वायरी करनासतना ह्या शिक्षण खात्याक सांगून तेजी बदली केली. कितले टिचर आहात टोटल? कितले टीचर? एक टिचर एकूच टिचरी. ती टिचर फाटल्या वर्सांनी हांवें आयकलां 2-3 वर्सां त्या स्कुलांक खंय 6 भुरगीं आसलीं. आज 6 भुरगीं म्हणल्यार 26 भुरगीं जालीं. अशें तुजी तुमकां खबर आसा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद पडत आसात. आनी ती टिचर बऱ्यापैकी म्हणजे शिक्षण दिवन ह्या पालकाचो विश्वास आनी भुरग्याचो विश्वास हें करून ह्या भुरग्यांक बरी शिकयताली आनी त्या शिक्षणा लागून तेजी बरी शिक्षणा लागून थंय भुरगीं वाडत आसले. आनी हे कोणा तरी कोत्र गेलें. कित्याक ह्यो प्रायमरी स्कुलां आमची बरे भशेन चलप म्हळ्यार तेंचे प्रायवेट स्कुलां आहा पळय आमगेली आमदाराली ती बंद कमी जाता, तांकां संख्या कमी जाता. बट तें कारण दवरून ह्या टिचरीचो हांगा बळी दिलो म्हणजे तेगे हें केलं ट्रान्सफर केली. म्हणल्यार तुमी चिंतात म्हणजे एक टिचर आपले कर्तव्य पार पडटा जबाबदारेन जे आपले बाबा स्कुलाची जी संपत्तीचे जे बाबा डॅमेज जाली ती आपल्या हायर ऑथॉरिटीक कळयता. तितून कितें गैर आसा कितें चूक आसा तेणी कळोवप न्ही. आनी म्हाका हांव सांगूंक सोदतां ह्या आमदाराक मंत्र्याक तुजी खाती खंयचें स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चर तुका एज्युकेशन खात्यांक लोडबूड करपाक गरज ना. हांव परत सीएमा सांगतां ही तुजी खाती आसा पळय एज्युकेशन खातें हांगा खंयच्याय मंत्र्याक खंयच्या आमदाराक तुडबूड करपाक इंटरफेर करपाक दिनाका. कित्याक हेजे वयल्यान हे अशें करतात आनी तुजें नांव बदनाम जाता. तेन्ना एज्युकेशनाक फ्रिडम आसपाक जाय. बाकी तुमी हेतूंक इंटरफेर जाता बरें आसा. बाकी जमनी हडप करपाक लाकूड मारपाक इंटरफेर जाता बरें. ह्या शिक्षणा हितून तुमी इंटरफेर जायनाकात. शिक्षणाक न्यूट्रल आसूं दी.